गोंय ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे हब जाला। ते नदरेन केंद्रीय आनी इंटरनॅशनल एजन्सी गोंयांत तपास करतात। हे वास्तव आपणे मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिल्ले। भर अधिवेशनातय हो विशय काडिल्लो, तरीकय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते मानून घेवपाक तयार ना। ताणे मुळाकडेन वचून ही समस्या खणून काडपाची गरज आसा। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मागला। पळयात। ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचेर गोंयांत सिरियसली एंगलान नॅशनल आनी इंटरनॅशनल एजन्सी तपास करतात हे आज सिद्ध जाला। आता रिटायर्ड IPS ऑफिसर उक्तेपणान हे सांगपाक लागल्यात। आपणाक एका परदेशी जनरलानय तेच सांगिल्ले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताच्या मुळाकडेन वचून पाळामुळा खणून काडपाक जाय। गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसायान मागला। हांवें असेंब्लीन एक चार्ज केली की ह्युमन ट्रॅफिकिंग एंगल गोंयांक एक सिनियर एक इंटरनॅशनल पावर भायल्या देशांतलो खंयचो कॉन्सूल जनरल म्हाका एकदां मेळिल्लो आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की गोंय एक हब ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचें म्हणून लोक भायल्यो एजन्सीज इन्वेस्टिगेट करतात। हाजेर हांवें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्या कडेन मागिल्लें। मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आमी केसी रेजिस्टर केला अशें कांय ना। आज म्हाका दिसता जे रिटायर्ड IPS ऑफिसराचें तोंड उगडें जालां तें उगडें जावन हांव जें कितें म्हणटालो तें म्हाका दिसता विंडिकेट जाल्लें आहा। विंडिकेट म्हळ्यार हांव जें उलयतालो तें खरें अशें सिद्ध जाल्लें आहा। गोंयांक सिरियसली ह्युमन ट्रॅफिकिंग एंगलान सेंट्रल एजन्सीज आनी इंटरनॅशनल एजन्सीज पळयतात हें आज सिद्ध जाल्लें आहा। आनी सरकारान जें दुयेंस जालां तें दुयेंस नाच तें म्हळ्यार एक्सेप्टूच करप ना हें म्हाका दिसता पिशेपण जातलें। वन हॅज टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ दीस एंड सी दॅट दीस इश्यूज आर सॉल्व। हाजे खातीर पुलीस फोर्स इंडिपेंडंटली काम करपाक जाय। पुलीस फोर्साचेर दबाव आसूंक जायना आनी ज्यो वस्तू नॉर्थ गोवा कोस्ट लायनान दिसता त्यो जर तश्योच उरल्यो जाल्यार हें दुयेंस जें नॉर्थ गोवाक लागलां हें सावथ गोवाक येवपाक टायम लागचो ना आनी गोंयची तरूण पिळगेक हें घातक आसता। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी।